न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। ज्या गोंयान क्रायम रेट वाडला त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उषा जरावकर। समेस्त गोंयकारांक दसऱ्याची परबी दिवन हांव न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता। आयज दिसभरात कितें घडलें हें आमी आमच्या सब एडिटर आनी रिपोर्टरा कडल्यान जाणून घेवया। तर आमी पयलीं वचूया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांता कडेन। ताणें आयज खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या ती आमी पळोवन घेवया। सुशांत, आयच्या दिसाची सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार राष्ट्रीय खेळा सर्तीत आयज बॅडमिंटनात मेन्स सिंगलाची फायनल जाली आनी हातूंत तेलंगणाचो एक युवा खेळगडो एम थरुणान बॅडमिंटनात भांगरा पदक जिखलें। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ताणें जो एक बरो खेळगडो म्हणटात तो सौरभ वर्मा हाका हारयलो। पयलो सेट 15-21 असो जिखल्या उपरांत दुसरो सेट ताणें 21-16 असो ताका हार खावची पडली। परत तिसऱ्या सेटा मेरेन ही गेम पावली आनी ह्या तिसऱ्या सेटान 15-21 असो जिखून ताणें भांगरा पदक जिखलें। सौरभ वर्मा हो राष्ट्रीय पावंड्या वयलो बऱ्यांतलो बरो खेळगडो आनी तेलंगणाचो हो जो एम थरून म्हणटा तो 20 वर्सांचो तरणाटो। ताणें हे भांगरा पदक जिखून राष्ट्रीय पावंड्यार आपली छाप सोडली। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार जी वुमन्स सिंगल आज बॅडमिंटनाची जाली तातूंतय एक बरो उलटफेर पळोवपाक मेळ्ळो। उलटफेर म्हणच्या परस राष्ट्रीय पावंड्यार बरे खेळगडे वयर सरपाक लागले हे ताजें उदाहरण म्हणपाक शकतात। जी उत्तराखंडाची एक हरियाणाची बरी खेळगडी अनुपमा उपाध्याय जी ज्युनियर चॅम्पियन आसा नॅशनलाची, तिने अदिती भट ह्या उत्तराखंडाच्या जी वुमन बायल खेळगडी आहा तिका हारयली। दोनूय सेट तिने इजी जिखले, हातून कंपॅरिजन करपाची गरजच ना, कित्याक जी आमची अनुपमा उपाध्याय आसा तिने एक दर्जेदार खेळाचें प्रदर्शन करीत दोनूय जे गेम आसा ते इजी जिखले आनी भांगरा पदकाचेर आपलें नांव कोरलें। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांतान आमकां नॅशनल गेम्सा बद्दल सांगलेलें आसता। ही विस्तारान तुमकां बातमी आमची पळोवपाक मेळटली 7 PM बुलेटिना। आतां आमी वचूया गौरीश परब आमोणकरा कडेन। गौरीश, आयची म्हत्वाची बातमी। आयज माताना साल्दानाची 75वी जयंती आशिल्ली तेन्ना फिशरमॅन कम्युनिटी रापणकार एकवट संघटना वतीन सिमोईज जो आसा ताणें एक वक्तव्य केलें की माताना साल्दाना आशिल्लो तो गोंयच्या पर्यावरणा खातीर खूब झडटालो। तेजी 40 वर्सांचें योगदान तेणी पर्यावरणा खातीर दिलें। तशेंच तो पर्यावरण मंत्री आशिल्लो तेन्ना जे कितें प्रोजेक्ट गोंयांत येता ते तो नाकारतालो। पूण आयज सागरमाला प्रकल्प आसूं किंवा रेल्वे दुपेटीकरण आसूं, MPT पोर्टा वयलो विशय आसूं किंवा मोल्या अभयारण्य वायल्ड लायफ सँच्युरी जी आतां ह्या विशय चालू आसा, अशे जे प्रकल्प जितून गोंयच्या सैमाचेर हावळ येवपाक शकता तो जर आशिल्लो जाल्यार ह्या प्रकल्पांक तो विरोध करता आशिल्लो अशें सिमोईजान म्हटलां आनी सरकाराचेर टिका केलेली आसा। तर ही एक न्यूज आयची आसा। गौरीशानय आयज आमकां बरी म्हत्वाची बातमी दिल्ली आसा। आतां आमी पळोवया ऐश्वर्या कितें सांगता तें। ऐश्वर्या, आयज धारबांदर तातोडी वाठारान बसीचो एक एक्सिडंट जालो। कितें जालें खंय की बसी फुड्यान चलयतना मदींच गाय येयली, सो तिचो जीव वाचोवपाक ताणें सायडीक घेतलेली। सो तें नियंत्रण सुटलें तेज्या चलयतना गाय हातींतलें आनी ती बस पलटी पडली। सो त्या लागून जितली बसींनी पॅसेंजर आसलेली पळय तितल्यान दुखापत जाला। सो तांकां आतां हॉस्पिटलान उपचारा खातीर घातला। इतलेंच। हालीं अपघाताचें जें प्रमाण आसा तें वाडत आसा आनी एक दुख्खाची गजाल जावन आसा आनी हाचें नियंत्रण हाडपाची गरज आसा। तर आतां आमी वचूया आमचे एंकर संजना अंजुणकारा कडेन। संजना, आयची बातमी। आयची जी बातमी आहा ती खूब बरी आसा।
कदंबा महामंडळान डिजिटलाच्या वाटेन आतां पावलां मारपाक सुरवात केल्या. ही सिस्टम फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर चालीक लागतली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणिल्लें आसा. ते पणजे हांगा 43वी कदंबा महामंडळाची एनिवर्सरी निमतान उलयताले. आनी तशेंच राष्ट्रीय खेळा सर्ती उपरांत दर एका वाठारांत EV बसीस चलतल्यो अशी म्हायती मंत्री मोविन गुदिनो हांणी दिल्ली आसा. दुसरी खबर म्हणल्यार जी आसा ती रेंट कॅब जे ओनर्स आसा तांकां लागून आसा. CMान म्हणिल्लें आसा की पर्यटकांनी येरादारीचे नेम पाळचे, सोरो पिवन गाडी चलोवची न्हू. आनी सोरो पिवन गाडी चलोवन जर अपघात जालो जाल्यार गरज पडल्यार रेंट कॅब कोण धनी आसा तांचेरूय कडक कारवाय जावपाची शिटकावणी CMान दिल्ली आसा. संजनान आतां आमकां 2 बऱ्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो दिल्या आनी ह्यो बातम्यो तुमी विस्तारान पळोवपाक विसरूं नाका आमच्या 7 PM बुलेटिनान. आतां आमी वचुया समीपा कडेन. समीप, आयच्या दिसाची म्हत्वाची गजाल. आजच्या दिसा एक रिव्ह्यू मिटींग जाली नॅशनल गेम्साच्या उक्तावणाची. 26 तारखेक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी उक्तावण जाता आनी इनॉग्रेशन आनी बाकीचे कोण प्लेयर्स येता तांकां कशी फॅसिलिटी दिवप आनी तांकां त्रास जावंक जायना हे देखून एक रिव्ह्यू मिटींग घेतली. आतां म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ग्रँड ओपनिंग अशें करपाचें थारायलां नॅशनल गेम्साचें. आनी गोंयची जी नामनेची गायिका आसा हेमा सरदेसाय आनी सुखविंदर सिंग हे मनरिजवण करतले. बरो व्हडलो ड्रोन शो बी असो कितें आसतलो. आनी टॉर्च रिले आतां भोंवतात गोंयभर. आनी टॉर्च रिले ती मागीर जेन्ना उक्तावण येता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेन्ना ऑफिशियली उक्तावण करतलो नॅशनल गेम्साचें तेन्ना टॉर्च रिले तांकां हँड ओवर करची आसता. तर गोंया तर्फे कातिया कोयलो हिणी ती टॉर्च हँड ओवर करची अशी सुचोवणी गोंय सरकारान इंडियन ऑलिंपिक्स असोसिएशनाक बरयला. जाल्यार भारताच्या वतीन निरज चोप्रा टॉर्च हँडल करतलो. मागीर खुबशे आतां प्लॅनिंग म्हणटा ते मॅच जाल्लो आसा खरो. टायम कमी पडलेल्याक मातसो सरकार बोवाळ जाला. हितून आतां खंय तरी सगळी ही रिव्ह्यू मिटींग घेवन जाग्यार घेतला. आतां गोंय म्हणटा ते क्लस्टरांनी हें केलां. गेमी म्हणटा ते फक्त पणजे आनी मडगांवूच जायना. पेडण्या जातल्यो, म्हापश्या पेड्यान जातल्यो, फोण्या जातल्यो, मडगांवां जातल्यो. देखून गोंय म्हणटा ते क्लस्टरांनी डिवायड केला. तितून म्हणटा ते सगळे कोण SP म्हणटा ते सगळे ते हेड करतले सगळे. आनी मागीर म्हणटा ते तांकां हें दिवप मॅडिकल फॅसिलिटी दिवप. 24 hours कितें एमर्जन्सी जाल्यार तांकां तातडीन हें करप फक्त GMC न्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी. आनी अश्यो साबार गजाली आयज सगळ्यो जाग्यार घातले. हेजेर सगळें डिस्कशन जालां आनी सगळे बुकलेट सगळो गायडलायन काडला हॉटेलाक लागून हेका लागून ट्रान्सपोर्टाक लागून आनी जेवणा खाणाचे तेंचे सगळे हे करून ह्यो वेवस्था जाग्यार घातलेल्यो आसात. आतां दुसरोच परत एक विशय आतां तो स्क्वे मार्शल आर्ट म्हणटा तो हांगासर भानगड जाला. स्क्वे मार्शल आर्ट ह्या नॅशनल गेम्स खेळटले काय ना हाजेर एक प्रश्न चिन्ह जावन रावला. हेजे बद्दल आमी मंत्री गोविंद गावडे विचारले खेळा मंत्री. तो म्हणटा की 2 संघटना आसा तितूंतल्यो. ह्या 2 संघटनाच्या भितर कोफुसा जाल्ल्यान हांगासर सगळे हो स्क्वे मार्शल आर्ट्साचो प्रश्न आडकून पडला. आतां पयली संघटना गोविंद गावडे म्हणटा पळय पयली जी संघटना आसली ती ऑथोरायज जा म्हणटा तेंचे ह्या. दुसरी संघटनाचे कितें तरी भानगड जाल्यार हो विशय कोर्टान गेला म्हणटा ते. दोगांय भितर कॉम्प्रोमायज करपाचें काम चालू आसा म्हणटा. सरकाराक म्हणटा कसो करून हो स्क्वे मार्शल आर्ट म्हणटा तो करूंकूच जाय. देखून सरकार एक फुडाकार घेता तेंचे भितर कॉम्प्रोमायज करपाक. तुमी हें करात संघटना भितर तुमी समंजस करात आनी तुमी हो खेळ आसा तो तसोच हें करून दवरात म्हणून तेंचेर बाकीचे खेळगडे जे कोण प्रॅक्टीस करता तेंचेर मागीर निराशा जावंक जायना तेंची. आनी म्हणटा फुडलो डिसिजन कितें आहा पळय ते सगळे स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया आनी मागीर ही आमची इंडियन ऑलिंपिक्स असोसिएशनाचेर आहा म्हणटा. तरी पण म्हणटा गोंय सरकार आपल्या परीन हें करता म्हणटा यत्न करता म्हणटा. मागीर आयज चीफ मिनिस्टरान स्वयंपूर्ण चवथ बाजार म्हणटा तो कितें लॉन्च केलो आयज. हो एक प्लॅटफॉर्म ऑनलायन प्लॅटफॉर्म. ह्या ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर बायलां जे आपले कितें तरी घरान जे खाद्य पदार्थ करतात चकरी नेवऱ्यो शेव बी तसले म्हणात हस्तकला हँडिक्राफ्ट्स करतात ते ऑनलायन तांकां विकपाक मेळटले स्वयंपूर्ण बाजार ह्या पोर्टला वरवीं. तर तांकां एक बरी माची घेवन दिला आनी हेजेर उलयतना सांगलें दसऱ्याक तुमी पयला आसत बायलांनी आमकां राज्याचेर निम्मून रावचें पडटालें रोजां खातीर. रोजां सगळीं बेळगांवच्यान बी येतालीं. आतां चीफ मिनिस्टर म्हणटा काय पयलीं 100% गेल्या वर्सा कितके दसरे जाले सगळ्या दसऱ्यांक गेल्या फावटी
भायल्यान सगळीं रोजां येतालीं पूण ह्या फावटी गोंयकार खंय तरी रोजां पिकयता आनी आयज रस्त्याच्या कोणच्या आयज विकत बसला. हेजो अर्थ कितें गोंयकार शेतान देंवतात आनी गोंय स्वयंपूर्णच्या वाटेक चल्ला. मागीर आमी सीएमाक टायगर रिझर्वाचेर प्रश्न विचारलो. काल हियरिंगाक येवपाची आसली, राज्य सरकारान एक्सटेंशन मागलेलें, नोटिफिकेशन आसा तो टायगर रिझर्व डिक्लेअर करचो म्हणून. ती आयज मुदत सोंपता आनी काल ती हियरिंगाक येवपाक जाय आसली डेट एक्सटेंशनाची. तेंच्यांनी घातलेलें एप्लिकेशन अर्ज घातलेलो पूण सरकारान ते भायर मारलो तो सरकाराचो अर्ज आनी ताका एक्सटेंशन दिवंक ना. हाचेर मुख्यमंत्र्यान विचारलें, मुख्यमंत्र्यान हेजेर जाप काडूंक ना. तेणी म्हटलें हो विशय हेजे कडेन उलयल्या उपरांत ताका कन्सल्ट केल्या उपरांतच हांव हेजेर कमेंट करतलो म्हणून. इतलेंच. समीपान आमकां 3 बातम्यांची बऱ्यो सांगल्या. एक नॅशनल गेम्स, दुसरी म्हळ्यार शेतकाऱ्यांचो विशय आनी जो तिसरो आसा तो म्हणल्यार आमकां स्वयंपूर्ण जावन कशें हें करपाक येता. आतां ते शेतकार शेतान देंवले तेजेर सांगलेलें आसा. आनी ह्यो तिनूय तुमी जे मुद्दे आसा ते विस्तारान पळोवचे आमच्या 7 PM बुलेटिनान. तर आतां आमी वचुया आमचे रती जे डिजिटल माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन ब्रेकींग पावोवपाचो पुरेपूर यत्न करता. तेजे कडेन जाणून घेवया की आयची म्हत्वाची ब्रेकींग खंयची आसलेली. आयज एक एक्सिडंट जालो तो म्हणल्यार दारबांदोडे हांगा एक मिनी बस ओवरटर्न जावन महामार्गाचेर पडली आनी ह्या एक्सिडंटान 10 प्रवासी जखमी जाले. आनी हो एक्सिडंट कित्याक जालो म्हटल्यार थंयसर खंय रस्त्याचेर खुबश्यो गायो बसून आसल्यो आनी ड्रायव्हरान अचानक ब्रेक मारिल्ल्या कारणान ही बस ओवरटर्न जाली आनी 10 लोक जखमी जाले. तांकां सद्या हॉस्पिटलान दाखल केला, तांचेर उपचार सुरू आसा. तशेंच नॅशनल गेम्साच्या बद्दल तुमी सगळ्यो अपडेटी आयकल्यातूच. एक बरी गजाल म्हटल्यार CMान कात्या कोहेलोक मोदीं कडेन टॉर्च रिले हँडओवर करपा खातीर तांचें नांव सुचयलां. तशेंच आतां मोदी 26 तारखेक गोंयान येवपाचे आसा. ह्याच कारणा खातीर वाहतुकीन कांय बदल जातले आनी हाचे रिलेटेड अपडेट आमी आमच्या सोशल मिडियाचेर घातल्या. ती तुमी जरूर पळोवपाची आनी जाणून घ्या की खंयचे रस्ते बंद आसतले आनी खंयचो पर्यायी मार्ग आसतलो तो. तशेंच आमी प्रत्येक आमच्या सोशल मिडियाचेर अपडेटी घालतूच आसतात. आमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक तुमी फॉलो करात आनी आमच्या वॉट्सॅप चॅनलाकूय तुमी फॉलो करात. तशेंच आमच्या दैनीक गोमंतक वेबसायटीक तुमी परत विजीट करा. आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय फॉलो करात. आनी आतां सद्या ऑक्टोबर म्हयनो सुरू आसा आनी गोंयान सद्या तापमान खूब वाडलेलो आसा. तर स्वताची काळजी घ्या, भरपूर पाणी पियात आनी पळयत रावात दैनीक गोमंतक TV. थँक्यू. तीन आमकां ज्यो म्हत्वाच्यो ज्यो ब्रेकींग आसलेल्यो त्यो सांगलेल्यो आसा आनी जे आमचे सब एडिटर, एंकर्स, रिपोर्टर हे सगळ्यांनी आमकां बारीकसो नियाळ न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान दिला. पूण तुमी आमचे मुजरत विस्तारान ज्यो बातम्यो आसा त्यो 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक विसरूं नाकात. हांव उशा जरावकर यश सयत. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसतात, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.